नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या युट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळ हे कार्यक्रमाक आजी हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित जाल्याचे कारवार गांवचे शेजवाडचे साहिल. नमस्कार. नमस्कार. तुमक स्वागत. तांगेल एक सांचो परिचय हांव करून दिता. तदनंतर आम्ही तांगे बद्दल वरतो माहिती करून घेऊ. तर हांनी शेजवाडचे एनसीसी कॅडेट साहिल संजय लोलीकर 26 जानेवारीक दिल्लीन जावचे गणराज्य उत्सवांतू पथसंचलनांतू गौरव वंदना करच्याक तांगेली निवड जाली. ताचे खातीर त्यांनी अथक प्रयत्न केल्या आणि तांकां ते यश मेळ्ळें. महाविद्यालयांतू आता त्यांनी B.Com शिकते आसाची. तांगेल तो एनसीसीचो दिल्ली गेलेलो सर्व अनुभव तांतू तांकां मेळ्ळी ट्रॉफी ताजे यश सर्व आमी आतां तांगेल्या उलोवन गुर्त करून घेवया. तुमकां अनेक पण स्वागत. तर पहिले प्रश्न म्हळ्यार तुमी एनसीसींतू वचचे किंवा तांतू भाग घेवचो हे केन्ना मनान ठरयले आणि केन्ना तुमी गेले? ते म्हणल्यार फर्स्ट ल्हान आसतनाच्यान हांव शिकिलो सेंट मायकल कॉन्व्हेंट स्कुलांत कारवार. LKGच्यान अशें पळयत आशिल्लें की ग्रावंडार अशें युनिफॉर्म घालून वयतात हे आनी कसलें नवीन अशें. पण तेन्ना अशें सांगचें कोण ना आशिल्लें आनी तेजे बद्दल नॉलेज बी ना आशिल्लें. मागीर व्हड जाते 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 कळ्ळें की हे एक आसा एनसीसी नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स. मागीर थंय कितें जालें की सेंट मायकलांत अशें आशिल्लें पयलीं 7th पर्यंत बॉयज लास्ट. हां. मागीर तेजे नंतर 8th 9th 10th गर्ल्स इतलेत कॉलेज स्कुलां. मागीर अरे बॉयजान खंय वचचे शिकचो? बॉयज मागीर दुसऱ्या स्कुलांत ते 7th जालें की बाकी गर्ल्स स्कूल ते. हां हां हां. मागीर ते जालें की हांव गेलो बाल मंदिरा स्कुलाक हम्म. कारवारचे. थंय गेले की ते बी अशें आशिल्ले पण ते स्कुलांत एनसीसी ना आशिल्लें. थंय मागीर स्काउट्स एंड गायड्स घेतिलो. थंय बी मागीर ड्रिल हे ते करून दिसलें की अशें उरता म्हण. तेतून बी युनिफॉर्म करून. मागीर कॉलेज केन्ना जॉइन केलो तेन्ना कळ्ळें की एनसीसी म्हळ्यार हे. तेन्ना एक मनात आशिल्लें ते दिल्ली परेड जावचे पळोवन ते ल्हान आसतना पळयलें ते याद आशिल्लें. ते मागीर मनात आशिल्लें की हांव बी एक दीस वयतलो, हांव बी एक दीस करतलो अशें. एक प्राऊड मुमेंट अशें. मागीर कॉलेजांत ट्राय केलो तशें तेतूर कशें जाता ट्राय करून कॅम्प बाय कॅम्प वचून तेतूर 2 वर्स प्रॅक्टीस केला. एनसीसी वचचे पहिले प्रॅक्टिस की एनसीसी गेले नंतर? एनसीसी गेले नंतरच पण कंटिन्युअस प्रॅक्टीस स्टार्ट आशिल्लें अशें. ते सरान बिरान अशें सांगिल्लें की हे करूं जाय प्रॅक्टीस. कितलो पावच उरला हे प्रॅक्टीस करूंकच जाय. सो अशें स्टार्ट जालें जर्नी एनसीसी. तर हे एनसीसी प्रशिक्षणांतल्यान तुमकां खंयचे जीवन मूल्य शिकचे मेळ्ळे? म्हळ्यार एनसीसीचो मोटो कसो आसा तातूंतल्यान तुमी कसो शिकले? एनसीसी मोटो म्हळ्यार युनिटी आनी डिसिप्लिन. मेन म्हळ्यार युनिटी शिकूं जाय. युनिटी म्हळ्यार सगळो काबार मेळून रावचे. कोण उरू कसले उरू सगळोक मेळून रावचे. आनी डिसिप्लिन म्हळ्यार जे रीत उलेची रीत ना रावची रीत ते मेन शिकयतात एनसीसी. शिस्त प्रत्येकान करूकच जाय. ताजे ट्रेनिंग उरता म्हळ्यार बेसिक ज्यो मोटोच्यान स्टार्ट जाता युनिटी आनी डिसिप्लिन थंयच्यान स्टार्ट जाता लास्ट अशें एक एक वाडत वयता. तर आणि तुमगेल ते एनसीसीत खंयचे प्रकारचे प्रशिक्षण जालें? मागेल एनसीसीत म्हळ्यार हांव 8 कार्निवल युनिट कारवारचे. हांव शिकयलो BGVS कॉलेजांत. थंय 8 कार्निवल युनिट आशिल्लें. थंय म्हळ्यार फर्स्ट एनरोल जालें की एनरोलमेंटा टायमार सरान म्हणलें ड्रिल कंदा केलो. तो म्हाका म्हणलो की RDC म्हण एक कॅम्प आसा तेतूर वच म्हळें की हांव सर्च केलो वचून कितें कशें कितें. मागीर कळ्ळें रिपब्लीक डे कॅम्प ते एक जाता. मागीर ते साठी प्रिपरेशन स्टार्ट जालें. तशें मागीर प्रिपरेशन करत कॅम्पा डे आयले. ते ऑगस्ट सप्टेंबरा भितर जाता. तशें मागीर स्टार्ट जालें. अशें तुमगे कारवारान तो कितले लोक गेले तुमगे बसून? कारवारान तो अशें खूब लोक गेल्लो आसा. बट आतां 2-3 years
म्हळ्यार 2-3 वर्सां फाटीच्यान कोण वचूंक पावले नाशिल्ले. हम्म. आतां हे वर्स हांव गेलो. हम्म. आनी एकटो चेडो गेल्लो पण तो कल्चरलात गेल्लो. हम्म. कल्चरल डान्स हम्म. ते सगळं. बर. हांव गेल्लो गार्ड ऑफ ऑनराक. गार्ड ऑफ ऑनराक तरी अजून पर्यंत अशे कोण गेल्ले ना हम्म. कारवारच्यान. सो ते कारवारच्या लोकांक एक अभिमाना विषय अभिमानाचें. गेल्ले. तर हे प्रशिक्षण जे NCC चली उरता तेन्ना शारिरीक नाजाल्यार मानसीक आव्हानां मस्त उरताची म्हूण आयकलें. ती खंयची आनी तुमी ताका कशी फेस करतात? फेस म्हळ्यार आतां कॅम्प बाय कॅम्प जाता गेल की मेन म्हळ्यार असले नॅशनल लेवल कॅम्पात येतात खूब पोरां. तेतूंतल्यान फिल्टर जाता. थोडे लोक काडतात भरना आशिल्ले ना कसले. तेतू भितर ज्यो सिलेक्शना टायमार ज्यो प्रेशर येता तकलेर, ज्यो मायंडाक प्रेशर येता ते मात्र मेंटली डिस्टर्ब करता. आनी ते कॉन्फिडन्स ना जाल्यार जायना सिलेक्शन. मेंटली बी प्रिपेर रावूं जाय. हेतू फिजिकली बी प्रिपेर राव. फिजिकली म्हळ्यार कितें तेमी कितें सांगता 2 राउंड धांव म्हणले 5 राउंड धांव म्हणले तेमी सांगिल्लें तें करूं जाय. म्हळ्यार सोडले म्हळ्यार कितें जाता अनफीट म्हणले की तेमकां आनी पॉयंट मेळटा की ना हो अनफीट आसा, हो फिट ना वचूंक अशें. मेन म्हळ्यार आमी मायंडसेट प्रिपेर करून दवरूं जाय की जातलें. खंयचे परिस्थितीन ते पूर्ण करता करतले. अशी. आनी ताका तुमगेले कसं हायट बी अशी करता की खंयचे कोणी करीत हे? ना म्हळ्यार ड्रिलात 2 टायप आसात. एक कर्तव्यपथ जो राजपथ आसा तेची एक सिलेक्शन जाता आनी गार्ड ऑफ ऑनराचे. ते दोनी हेतूर जास्त म्हळ्यार एक 6 फीट हायट उरूंकच जाय. म्हळ्यार एक प्रायोरिटी प्रिफरन्स अशें 6 फीट हायट उरल्यार. जाल्यार बी 6 फीट हायट आमी विचार करता की म्हागेल 6 फीट हायट आसा. पण थंय आमगेल भशेन एक 10-20 लोक उरतात. 6 फीट हायट थंय बी सिलेक्शन जाता. चॉईस मस्त कमी आसा. कमी आसा. खरी रे. आतां पळय NCC निमित्तान मनशाली शिस्त वाडता, देशभक्तीची भावना वाडता म्हणटाची. ते वय की आनी ती कशी वाडता? ते NCC हेतूंतल्यान देशभक्ती वाडता. कित्याक म्हळ्यार NCC म्हळ्यार एक सेकंड लायन डिफेन्स. NCC जेन्ना केल्ले तेन्ना म्हळ्यार ते एक रिजनाक केल्ले की आमगेल आर्मी, इंडियन आर्मी ते वॉराक गेले. जास्त कॅज्युअलिटीज ना कितें जालें तेमी जालें की ज्यो NCC आसा तेमी भाग घेतले वॉरात. ते साठी NCC केल्ले. पयलेच्यान तशेंच आयला. तशें म्हण आतां ज्यो NCC जॉयन करतात तेमकां एक पयलेच्यान उरता की देशभक्ती. पयलेच्यान शिकयतात. देश म्हळ्यार कितें, देशभक्ती म्हळ्यार कितें. आनी कितें काय म्हळ्यार NCC आतां ज्यो आमकां ट्रेनिंग दितात तेमी तरी एक सोल्जर्स आर्मीचेत राखतात. आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स जे 3 विंग आसा तेमी कसले एक वॉर ना कसले सर्वीस करून आयिल्ले उरतात. तेंगेल एक्सपिरियन्स सांगतात तेमी की आपूण हिंग आशिल्लो, जम्मू काश्मीर आशिल्लो अशें जालें. ते आयकून आनी देशभक्ती वाडता आमगेल भितर. तशें म्हळ्यार कंटिन्यू ते आयकत राबून तेमगेल पळोवन एक देशभक्ती येता मनांत. आमी पयले उरना जाल्यार बी ते पळोवन आयकून येतात. आनी म्हाका दिसता शिकत आसतना चेडू कडेन सांजेर बेगीन फ्री वेळ मेळटा म्हणून बेगीन वायट वाटेर बी वचूं शकतात. तर हे NCC निमित्तान ते म्हाका दिसता ते बी बरे एक वळण मेळत कितकी. मेळटा. म्हळ्यार आतां कितें जाता NCC म्हळ्यार कितें जाता वीकली एक पाटी क्लास उरतातच. आनी वीकली एक पाटी क्लास म्हळ्यार कितें उरूं एक थेरी क्लास ना प्रॅक्टिकल क्लास. थेरी क्लास म्हळ्यार कितें जाता संडे ना सॅटर्डे थेरी क्लास आसा म्हळ्यार वाचूंकच जाय. ते एक बोडात राबता की सॅटर्डे थेरी क्लास आसा. वाचून गेले नाल्यार अशेंच जातलें म्हण. आनी कितें काय म्हळ्यार फिजिकल म्हळ्यार प्रॅक्टिकल क्लास ते बी बोडात राबता की आमकां जे शिकयलें ते याद दवरूं जाय. प्रॅक्टीस करूं जाय. तेजेन ते एक टायम वयता तेतू भितर प्रॅक्टिसांत. वेस्ट जायना टायम. बरे कामाक वेळ वयता. तुमगेले म्हणजे पळोवन आनी कोणी जॉईन जाला की म्हण? आमगेले म्हळ्यार आतां हांव आतां गेले नंतर अशे खूब पोरां आयले म्हाजे कडेन की तुमी गेले म्हाका बी वचूं जाय अशें. म्हळ्यार तेमकां बी हांव म्हणटा की इतितले त्रास घेतल्यार अशें वचूं जाता म्हण. त्रास घेवकूच जाय. त्रास घेना जाल्यार प्रयत्न केल्यार मात्र कसले जावचे. तुम्ही ते प्रयत्न करून गेलेले आसाचे.
आता तुमगेले भविष्य करच्याक एनसीसी कसलो उपयोग जातोय ताजे अनुभवाचो किंवा मुखार भविष्यान तुम कसले करची का तरी पण? एनसीसीत उरता 3 सर्टिफिकेट. हम्म. एक ए सर्टिफिकेट. ते स्कूल लेवलात ए सर्टिफिकेट जाता. आणि बी आणि सी सर्टिफिकेट जे उरता ते कॉलेज लेवलात. आणि मेन इम्पॉर्टंट तिन्ही उरले तर वेल एंड गुड. हा. ना जाल्यार बी आणि सी सर्टिफिकेट. जास्त महत्व म्हणल्यार सी सर्टिफिकेट. हम्म. कसले कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम बरयता तेतू भितर ग्रेस मार्क्स. हो. आता कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामात कितें जाता की एक एक वय. पॉइंटान पोराले एक्झाम वयता. वय. कितें तरी कमी जावन हेतूर कितें जाता एक 15%, 20% असे ग्रेस मार्क्स मेळटा. हा. ते एक बेनिफिट आसा. वय. आणि असले नॅशनल लेवल बी कॅम्प केले आणि शिकून मुखार इंजिनियरिंग कॉलेजात ओडोड इंजिनियरिंग कॉलेजात तर वयचे उरले थंय तुमकां अशे प्रिफरन्स दितात की हा हो एनसीसी कॅडेट हा. हो हे कॅम्प करून आयला. तर कशे बी आतां ओडोड कॉलेजा मेरिट लिस्ट येता. वय. ते मेरिट लिस्टात तेमगेलें नाव येता. हम्म. ते फर्स्ट प्रिफरन्सान. हा. तशें खूब हेल्प जाता एनसीसी पोरांक. हा ना? आणि एनसीसींतल्यान बी ऑफिसर एंट्री म्हण आसा. स्पेशल एंट्री एनसीसी स्पेशल एंट्री. हम्म. एनसीसी कन डिग्री कंप्लीट कन जर तू ते अप्लाय केलो तर जाल्यार अशे हा. एक तुम preference एक भविष्य करच्याक बी एनसीसी बरे उपयोग. बरे उपयोग पडटा. तर तुम्ही दिल्लीक पाविले तर थंय कितले कॅम्प केले थंयचे वचचे धन कसो अनुभव आशिल्लो? फर्स्ट म्हणल्यार जाता युनिट लेवल सिलेक्शन जो आमगेल्या कारवारात जाता. हम्म. कारवारात युनिट लेवलात कितले कॅडेट्स म्हणल्यार वेकन्सी येता. हम्म. एक युनिटांतल्यान तितले कॅडेट्स वयतले तितले हम्म. पोरां वयतले. ते सिलेक्शन जाता. ते सिलेक्शन जालें की आमगेलो ग्रुप हम्म. आमगेलो बेळगावी थंय बेळगावी ग्रुपात वयता. हम्म. थंय व्हडली युनिट आसा ग्राउंड आसा थंय कॅम्प एरिया. मी बेळगावांतची. हय बेळगावांत 3 कॅम्प जाता. हम्म. 3 कॅम्प थंय काडले. तिनी कॅम्पात म्हणल्यार सिलेक्शन. हो थंय आनी सिलेक्ट. थंय बी सिलेक्शन. ते ग्रुप लेवल सिलेक्शन. ग्रुप लेवल सिलेक्शनान थंय बेळगावांत म्हणल्यार आतां आमगेले कशे 8 कार्निवल युनिट तशे खूब युनिट येतात. हम्म. धारवाडच्यान येतात, हुबलीच्यान येतात. हम्म. बेळगांवचे बी आसा. बेळगांवां 2 युनिट. तशे करून खूब पोर येतात. आतां मेन म्हणल्यार सिलेक्शनाक एक 600 कॅडेट्स येतात. हा. एक सिलेक्शन हे कॅम्पाचे एक सिलेक्शन. 600 किती लोकांक घेतात आनी? 600 3 कॅम्प म्हणल्यार थोडे काळ लास्ट पर्यंत एक 250 हो. असे 250 असे दवरतात. लास्ट कॅम्पात कितें जाता एकदम हार्ड सिलेक्शन जाता बेळगावांत. ते मुखार वयसाठी तेमी व्हरतात 120 115 इतलेच इतलेच. 600 120 लोक होतात. हय. ते हार्ड सिलेक्शन मागीर कसं करतात? हार्ड सिलेक्शन म्हणल्यार आतां फर्स्ट 600 आयले उरतात तितूंतल्यान 200 काडतात पयलीं. हम्म. मागीर आनी 100 काडतात सिलेक्शन. काढता मागीर तांकां एक एक्झाम दवरतात. ना सिलेक्शन उरता. हम्म. ड्रिल उरता. हो. ड्रिल सिलेक्शन उरता. म्हणल्यार ऑफिसर्स बसतात. आर्मी ऑफिसर जे उरतात ते म्हणल्यार अपॉइंट केले वता. हे ऑफिसर हो म्हणल्यार ड्रिल पळयतलो ना दुसरे कितें पळयतलो तशें अपॉइंट केला. तशें ड्रिलाक एक ऑफिसर अपॉइंट करतात. तो ऑफिसर बसून तो सिलेक्शन घेता. हेगेल ड्रिल समा आसा की ना. एक पॉइंट काउंट जाता. युनिफॉर्म धरिले मागीर हेअर कट हा. आणि कॉन्फिडन्स कितलो आसा. कमांड घेतात. कमांड आवाज कशें आसा. ड्रिल कशें आसा. पाय कशे उठता. पाय कशे उठोवन मारता. कितले हायट तशें एक पॉइंट काउंट जाता. तशें एक पॉइंट काउंट जाता. जे पॉइंट कोणाल जास्त जाता कोणाल ड्रिल बरें आसा कोणाक कॉन्फिडन्स आसा तशें करून सिलेक्शन सेपरेट करून दवरतात. मागीर तितू भितर बी आनी कोण बरे आसात बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोदतात तितूंतल्यान. हम्म. आनी तशें करून एक 150चे 120चे एक व्हडलो ग्रुप करतात. एक कंटिजंट म्हणटा. ते आतां मुखार वचून आमगेले जे बेळगावी ग्रुप आसा तेका रिप्रेझेंट करता मुखार वचून. आतां बेळगावीत कशे 3 कॅम्प जाले तशे बಳ್ಳारीत एक कॅम्प जाता. बಳ್ಳारीत थंय कशें आसा आमगेले 6 ग्रुप आसात. आतां आमगेले कशे बेळगावी ग्रुप तशेंच बेंगळूर ग्रुप आसा. बेंगळुरात 2 ग्रुप आसा. बेंगळूर ए बेंगळूर बी मागीर तशे बಳ್ಳारी बेळगावी मंगळूर मैसूर 6 ग्रुप आसात. आतां हितूंतल्यान म्हणल्यार एक ग्रुपांतल्यान 150 कॅडेट्स म्हणल्यार तशे सगळ्या ग्रुपांतल्यान 150 येतात. थंय परत सिलेक्शन सेम प्रोसिजर अशेंच. पण थंय इल्लें आनी हार्ड उरता कित्याक म्हणल्यार सगळो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक वय. ग्रुपांतल्यानूच आयिल्लो उरता. थंय आनी हार्ड जाता.
मागीर थंय कितें जाता काय म्हणल्यार जे नीट एंड टायडी युनिफॉर्म घालून येतात, आयरन केल्लो आसा ते बी चेक करतात. आयरन केला की ना, आयरन केला एक लायन आसा की ना, मात रेकात तेका जाल्यार पॉयंट मायनस. अशें म्हणजे बारीक हे जपते. हय बारीक बारीक पॉयंट. आनी ड्रील सिलेक्शना उबो आसा. आमगेल इवन आय बॉल रपता. आय बॉल सुद्दां हेकात तेकात जाय नजो. म्हळ्यार आतां सर आयलो तेका पळय नजो. आय बॉल स्ट्रेट. हं. सावधाना तसा स्ट्रेट. अशें. मागीर थंय मला बी दिसता हाच्यान तुम्ही संयम, शिस्त बरो शिकचा मेळटा. हय. एक लिडरशिप क्वॉलिटी शिकूंक मेळटा की कशें, हय. कसली सिच्युएशन आयल्यार कशें हँडल करता. थंय बी कितें जाता बಳ್ಳारीत आमी गेले. थंय आमकां आज गेले म्हणल्यार रात्री भितर ऑर्डर आयले की फाल्यां सिलेक्शन. आमगेले म्हणल्यार युनिफॉर्म बी आयरन केले ना कांय ना, नवीन जागो. कशे करून आयरन केले. ते सिच्युएशन क्रिएट करतात की कितलो फास्ट तो युनिफॉर्म घालून येतलो. आमगेल म्हळ्यार युनिफॉर्मा भितर बी 2 टायप आसात. एक नॉर्मल युनिफॉर्म, एक सेरेमोनियल्स. सेरेमोनियल्स म्हळ्यार ज्यो ड्रिलाक मेन जाय पडटा तेतूं भितर दुसरो टायप. तशे सेरेमोनियल्स म्हणटले, परत नॉर्मल युनिफॉर्म म्हणटले. कितल्यो बग्गी घालून येता. हां. मागीर तितूंत भितर डिफरन्स. नॉर्मल युनिफॉर्म फूल लॉंग रपता आनी सेरेमोनियल्सांत पॅन्ट हाफ रपता म्हळ्यार आमी स्टिच करच पडटा पॅन्ट. हो, तितले हो. 9 इंच दवरून पांया खंयच्यान स्टिच करच पडटा. तर ते विशीं येवं का तुमकां हय ते बी स्टिचींग? येवका. ते बी स्टिच म्हळ्यार कशें भितरल्यान. तेमी पळयता स्टिच घातला की ना, की स्टेपलर मारला. हां. तशे पोरा हुशार रपता की स्टेपलर मारून येता. ते बी चेक करता. मागीर येतात पॅन्ट ओडटात सकयल. अगर कट्ट जाले पॉयंट मायनस. अशें. मागीर थंय बी खूब अशे पोर येता. 150 सगळे ग्रुपांतल्यान. थंय सिलेक्शन बी आतां आमकां दिसता की आमगेल्या ग्रुपाच्यान हांव हायट आसा, म्हागेले ड्रील बरें आसा. तो सगळे ग्रुपांतल्यान तशेच विचार करता हय. वयता. अशें आतां हांव गार्ड ऑफ ऑनर सिलेक्शन दिताना आशिल्ले थंय एक 200 पोरां. खाली गार्ड ऑफ ऑनर सिलेक्शन. 200 पोरां. फर्स्ट दिवसच आमकां सांगलें की गार्ड ऑफ ऑनर सिलेक्शन फाल्यां म्हूण. आनी रेडी जावन गेले. रेडी जावन गेले की सकयल गेले नंतर सांगलें की नॉर्मल युनिफॉर्म न्ही सेरेमोनियल्स. परत सिच्युएशन क्रिएट केलें. परत सेरेमोनियल्स घालून आयले. परत म्हणलें पावस आयलो. परत फाल्यां जातलें. फाल्यां बी सरप्रायज अशें की फाल्यां खंयची युनिफॉर्म व्हरतले अशें. मागीर सिलेक्शना उबे रावले. थंय बी आतां हिंग कशें एक ऑफिसर बसता. थंय 3 ऑफिसर बसतात. म्हळ्यार एक पाय पळयतलो, एक हं. हात पळयतलो, एक दोळ्या मुवमेंट पळयतलो, एक युनिफॉर्म पळयतलो. तशें. दुसरे म्हळ्यार तो एक ऑफिसर एक पॉयंटाक. एक ऑफिसर म्हळ्यार पाय पळोवनूच पॉयंट घालतलो. एक ऑफिसर हात पळोवनूच पॉयंट घालतलो. ते सगळे पॉयंट्स ऍड जाले की कळटा की हो सिलेक्ट जाला की ना. आमी 200 आशिल्ले. 200 भितर जावचे आशिल्ले 20. खाली 20 वयचे आशिल्ले गार्ड ऑफ ऑनराक. मागीर जालें. सिलेक्शन जालें. सिलेक्शन बी कशें, सिलेक्शन तेमी बरयलें. सगळे लोकांक फाटीं. आतां हिंगा ऑफिसर बसला म्हणल्यार तेमकां आमगेले फाट दिसूं जाय. तशें करून उबे केले की कोणा बद्दल कितें अशें कांय कळना आमकां की कोण सिलेक्ट जाला. मागीर चेस्ट नंबर दितात. खाली चेस्ट नंबरारच. हे नेम प्लेट बी कांय घालप ना की हो नाव घेवन हे करता ते कांय ना. चेस्ट नंबर दितात. चेस्ट नंबरान आपयतात की 01 आ जाओ. अशें. ते आयल की कळूं जाय की कितें तरी आसा. सिलेक्शन जाला ना कितें तरी चूक जाला अशें. तशें करून आमगेले भितर 6 लोकां आपयले. 6 लोक आसा सेम हायटाचे. 6 फीट म्हळ्यार 6 फीट वयर बी आसात. तेतूंत भितर कळना की कोणालें सिलेक्शन म्हूण. मागीर वयते सिलेक्शन दिवस जावन गेले पण सिलेक्शना रिजल्ट आयलो ना. दुसरे दीस आयले रिजल्ट. तेतूंत भितर बी अशें कळटा की कोण कोणाल प्रॅक्टीस कमी पडले. कितें प्रॉब्लेम जाले तेमी सांगतात. तेतूर बी सिलेक्शन जालें. सिलेक्शन जालें की आमी आशिल्ले 24 कितें तरी सिलेक्ट जाले खाली गार्ड ऑफ ऑनराक. मागीर थंय सिलेक्शन जालें की दुसरे दिवस मागीर दुसरें सिलेक्शन उरता. जे दुसरे हेतूर कर्तव्य पथात कोण पार्टिसिपेट केले उरता, कोण सिलेक्शन दिवचे उरता. तेमगेल सिलेक्शन बी सेम. तशेंच हायट आसा तर सिलेक्ट. मग आता तुम्ही हे उठू सांगले तुम्ही कारवारसान बेळगाव बಳ್ಳारी वच्चे ते ड्रेस ते उठू खर्च कोण करता? खर्च म्हणल्यार तेतूं भितर बी गव्हर्मेंट कॉलेज उरले तर गव्हर्मेंट करता खर्च. एक प्रायव्हेट कॉलेजीस उरता ते तेमगेले ओन खर्चार ते मेळतात. ओन ट्रॅव्हल अलायन्स ना रावचे, खावचे सगळे तेमगेले ओन खर्च.
हम्म. जो कोण कॅडेट येता तेमगेल ओन खर्च काय खर्च गव्हर्नमेंट काय हे करना. तर आता पळय तुका थंय दिल्ली गेल्या नंतर आनीक एक पुरस्कार मेळ्ळो हय तांचे बद्दल थोडस. ते डीडीजी कमेंडेशन ते म्हणल्यार केन्ना मेळटा कोणाले एक नाव जाता कसले अचिवमेंट जाता तेन्ना डीडीजी कमेंडेशन मेळटा अशें कोणाकच मेळना. पण हे वर्स कितें जालें हे वर्स ट्रॉफी आयल्या नंतर कितें सगळ्याक अशें डीडीजी कमेंडेशन एक प्रायड मुमेंट अशें कर्नाटका आनी गोवा डायरेक्टरेटाक कित्याक म्हणल्यार 5 वर्सां नंतर ट्रॉफी आयल्ली तस म्हण हे वर्स ते डीडीजी कमेंडेशन ते बी एक प्रायड मुमेंट हय की आमगे पेरेंट्सा बी आपयतात आमकां खबर ना की तेमी खंय खंय बसला म्हण आम स्टेजार आपण अवॉर्ड दितात कमेंडेशन दितात मागीर कळटा हा पेरेंट्स आयले आसा मम्मी पप्पा आयले आसा हिंग बसला तो ते एक प्रायड मुमेंट. ते मेरी आता पळय बाकीचे विशयाचे वाचून बिजून अभ्यास करता जाता हे तशें न्हय तू कितले प्रॅक्टिस केल्यार त्या मोमेंटाक तू कशी फेस करता ताजेचेर डिपेंड डिपेंड. ते कितले म्हणल्यार बी आमगेल 1% कमी पडतातच. आता कितले म्हणल्यार बी कोण अशें हे जगात कोण बी परफेक्ट अशें ना कितले म्हणल्यार 1% ना 0.5% तरी कमी पडतातच. ते सगळे फुल आमगेलो हार्डवर्क कितलो आसा हार्डवर्क कितले केले आसा तितले दिवचे. आता 26 जानेवारीक तुम्ही ते पथसंचलन करकले कसं घडले किंवा तुमकां कशें दिसले ते हय हे ते एक वर्णन सांगा. आता म्हणल्यार कितें जालें दिल्लीत आमी फर्स्ट एंट्री जाले तशें थंय गेटात घुशिल्ले तशें अलग वातावरण दुसरेच वातावरण सगळे आर्मी जे राबता जे आमी पिक्चरात अशें पळयले राबता की तेमी कशे राबतात तसले वाट रोड बीड तशें. आमगेले एक डीजी एनसीसी म्हण एक अलग कंपाऊंड आसा दुसरेच कंपाऊंड आसा तेतू भितर सगळे एनसीसीचे एनसीसी म्हण आमगेले ऑल ओव्हर इंडिया भितर 17 डायरेक्टरेट आसा तशे 17 डायरेक्टरेटाक राबूक अलग 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 रूम अलग अलग बिल्डिंग कर्नाटका एक बिल्डिंगार राबतले ओडिसा एक बिल्डिंग राबतले तशे अलग अलग तशे आमी गेले की तशे फर्स्ट बॅग ओपन केले आमगेले काही अलाउड ना मेडिसिन्स अलाउड ना इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सीस अलाउड हात पाय बी दुखल्यार बिकल्यार गुळी घेतच ना थंय तेमगेले डॉक्टर राबता तेमी पळोवन घेता पण आमी बायलांक काय व्हरचेच ना हिटर ना कसले बी व्हरचेच ना. मागीर गेले तेच बॅग बीग चेक केले गेले की दिसले की हा हे जाग्यार येवन पावचे आशिल्ले आनी आज येवन पावले ती खुशी. हाय खुशी. मागीर दिल्लीत परत दुसरे दिवस सिलेक्शन आता आमी कशे आता गार्ड ऑफ ऑनराचेच सांगता हांव गेल्ले तेतू भितर कर्नाटका आनी गोवांतल्यान 12 पोरां गेल्ले 3 चेडू बाकी चेडे 12 पोरां भितर तशेंच 17 डायरेक्टरान 12 आयिल्ले तशें करून तेतू भितर सिलेक्शन ते बी सिलेक्शन अशें दिसता की दूरच्यान दिसता बरें अशें पण थंय सगळं हायर रँक ऑफिसर ब्रिगेडियर तशें लेफ्टनंट आता तुम्ही सांग 12 लोक गेले तुम सिलेक्शन जालें तर ते तांतून उठ्ठू लोकांक वच्चे जायना पथसंचलनाक. ना ओ ते दिल्ली वचून बी सिलेक्शन जाता ऑल ओव्हर इंडियाच्यान आमी आतां ग्रुपा डायरेक्टरेटान गेले डायरेक्टरेटाक रिप्रेझेंट केले की तितले पोरां गेले म्हण पण आता ऑल ओव्हर इंडियांतल्यान ऑल ओव्हर इंडिया एनसीसीत आमी रिप्रेझेंट करूं जाय तस म्हण 17 डायरेक्टरेटान सेपरेट सिलेक्शन जाता ते एक दिवस एक आता गार्ड ऑफ ऑनर एक फुल्ल दिवस वयता सिलेक्शनाक कित्याक म्हणल्यार 2-2 लोकांक 3-3 लोकांक तितलेच घेतात तेतूर बी डिटेल पळयतात मात्र हारलो ना जायना हो फिट ना अशें तशेंच मागीर तेतूंतल्यान आमगे लेवर्स कितें जाले की 12तले 12 सिलेक्ट जाले. हय आता लास्ट इयर 3 वर्स कंटिन्युअस महाराष्ट्रांतले चॅम्पियन्स तेमगेले कशे 12 सिलेक्ट जावन तशेंच सेम हायेस्ट सिलेक्ट जाता आशिल्ले पण हे वर्स आमी 12 सिलेक्ट जाले पण आमकां कळना की 12 सिलेक्ट जाले म्हण आमी थंय वचून रावले सिलेक्टेड हितून आमी सोदूं लागला की हा हो आसा काय ना तेन्ना कळ्ळें की 12 सिलेक्ट जाले. मागीर एक बोडात कन्फ्युजन की महाराष्ट्रांतल्या डायरेक्टरेटांतले कितले जाल्ले उरतले काय म्हळ्यार एक कॉम्पिटिशन आशिल्लें मागीर तेमगेले पळयल्यार हे वर्स 2 सिलेक्ट जाल्ले पण आमगेले एक टेन्शन गेले की आमकां हे शिकयले सरान इतले हार्डवर्क केले ते जाले
सिलेक्शन जालें बरें. आनी एक मेळ्ळें आमकां फल तेजें हार्डवर्काचें. दुसरे दिसांतल्यान प्रॅक्टीस स्टार्ट आशिल्लें. प्रॅक्टीस म्हळ्यार कशें आमी नॉर्मल जे प्रॅक्टीस केले तशें ना आशिल्लें. क्लायमेट चेंज वय 7 डिग्री 8 डिग्री वयता थंडी. ते हेतूर प्रॅक्टीस करचें म्हळ्यार नवीन आशिल्लें. ना अशे पाय उठोवन मारले म्हणल्यार बी फुल्ल बॉडी जे सेन्सेशन आसा ते वयता आशिल्ले भितर. वय मागीर बरोबर आमगेले कारवारचे आनी दिल्लीचे मस्त फरक आसा. खूब फरक आसा. आमगेले 28 डिग्री राबता, थंय 7 डिग्री 5 डिग्री आनी इतलो फॉग काय म्हळ्यार मुखाल मनीस आमकां दिसना. तितू भितर फर्स्ट दिवस गेले अशें दिसलें की हे कितें आतां नवीन अशें. मागीर दिवस वयता 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 सेट जाले प्रॅक्टिसाक बिक्टिसाक. म्हळ्यार आमकां कितें उरता खाली युनिफॉर्म, तेजे वयल्यान स्वेटर बिटर कांय ना. तेतूरच तितले थंडेत. ते म्हळ्यार सेट जावंक एक कॅडेट सेट जाता प्रॅक्टिसा साठी म्हण. ते सेट जाले. मागीर तशेंच करून एक एक दिवस एक एक VIP येतात. आमकां खबर आशिल्लें की गार्ड ऑफ ऑनर म्हळ्यार अशे VIP येता म्हण. पण आमी केन्ना उबे रावले थंय. एक गेट आसा व्हडले. ते गेटींतल्यान येतात. 3 म्हळ्यार आमगेले 4 ग्रुप राबता एक कंटिजेंट. ते कंटिजेंट नेव्ही, फर्स्ट आर्मी उरता, नेव्ही, एअरफोर्स, मागीर एक सेपरेट चोडवाले. 4 ग्रुप ते गेटींतल्यान येता. ते बी अशें सिच्युएशन क्रिएट जाता की जो फायनल डे जावचो आसा ते पयले दिवस ना म्हणल्यार बी 20 पट्टी जाता. म्हळ्यार तितले परफेक्ट येवं जाय म्हण. तितलो परफेक्ट येवं जाय. सेम सिच्युएशन कशें उरता सेम तशेंच क्रिएट जाता. पण खाली VIP उरना. VIP उरना. बाकी फुल सिच्युएशन सेम जाता. पण अशें दिसलें ना की कितें भंय अशें फर्स्ट आशिल्लें. भंय अशें कांय दिसलें ना. पण केन्ना आमी फर्स्ट VIP येवचो आशिल्लो आनी गेटींतल्यान आयले तेन्ना एक दिसलें की हा हे जाग्यार येवच आशिल्लें आनी आज हे जाग्यार उबो आसा. एक सपन पळयल्लें खरें जालें. जाल्यार बी अशें दिसनाशिल्लें की हा हे खरें जाता का सपन अशें. मागीर वचून उबे रावले. ते बी कशें सगळ्याले केन्ना बँड राबता, आर्मी बँड येता. ते बँडाचेर सगळ्याले पाय, हात मॅच जावं जाय. लास्ट केन्ना थंब जाता वचून तेन्ना सगळ्याले पाय आमी इतले पोरे सगळ्याले पांया आवाज एक येता. एकच आवाज. आयकूच खुशी जाता. ते आयकल की एक आंगार अशे काटे येता. हा हे जाय आशिल्लें, हे आयकले, हे मोबायलार आयकल्ले, आज लाईव्ह आयकता म्हण. मागीर ते सगळं प्रोसिजर VIP पळयलें की अलग एक्सपिरियन्स. हा हे आमकां अशें केन्ना लाईव्ह पळयलें नाशिल्लें. ना म्हळ्यार वायस प्रेसिडेंट, मागीर आर्मी चीफ येता, नेव्ही चीफ येता, एअर मार्शल येता, मागीर आमगेले डिफेन्स मिनिस्टर, अशे खूब अशे VIP येता. टोटल 8 VIP येता. 8 VIPक आमी गार्ड ऑफ ऑनर दितात. अशे पळोवन पळोवन न्ही दिसता की हा कितें तरी अशें केलें लायफांत. एक सपन. आता तुम्ही ते इतलो टुकन दिल्लींत ट्रॉफी विन जावन आयले. तेन्ना ती घेवन येना फुडें बँगलोर एअरपोर्टार की खंय रेल्वे स्टेशनार तुमगे स्वागत जालें. ताचे बद्दल थोडें सांग. म्हणल्यार आमी ट्रेनार आशिल्ले दिल्लीच्यान येताना. आनी आमकां कांय खबर ना की बेंगलोरात कितें जाते आसा कितें म्हण. खबर ना. मागीर आमकां सरान फोन केले की तुमगेले युनिफॉर्म रेडी करा म्हण. आमी दिल्लीच्यान सुट्टाना सांगिल्लें बॅगात एक युनिफॉर्म दवरूंकच जाय. बाकी सगळें लगेज दुसरे कडेन वयता. आमगेले एक बॅग राव. आमकां अशें कन्फ्युजन की युनिफॉर्म कित्याक अशें ट्रेनीर वयचें न्ही नॉर्मल. युनिफॉर्म म्हणलें की बेंगलोर पावते पावते आमी सांगलें युनिफॉर्म घालून घेया. ते बी सकाळीं पावयले आमी. थोडे अशे काळोख आशिल्ले 5:30 सुमार अशें. मागीर पावते पावते युनिफॉर्म बी सगळो युनिफॉर्म घातले. अशें दिसलें की परत दिल्ली पावता काय कितें आमी गांवांत. मागीर बेंगलोर केन्ना रेल्वे स्टेशनार पांय दवरले तेन्ना अनाउन्समेंट जालें. ट्रेनाच कशें अनाउन्स जाता तशें अनाउन्समेंट जालें की कर्नाटका गोवा चॅम्पियन्स, RDC चॅम्पियन्स आतां आयलात म्हण. ते आयकल की आनी अशें आंगार काटे की कितें तरी अशें सगळ्याक आयकले आमी आयिल्ले. तुम्ही सांगिल्लें आयकून म्हाका दिस आमी बी शाळे आसतना ते NCCचे अट्रॅक्शन आशिल्ले. पण ताजे भितर 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 हे पुराय आशिल्लें म्हणून गुतना. आतां ते आयकल्यार म्हाका बी खुशी जाता. मागीर तशें जालें की सरान आमकां म्हणलें की अशें वचा थंय पळयल्यार एक आर्मी बँड व्हड आर्मी बँड रेडी आसा आमकां वेलकम करूंक. फुल्ल ग्रँड वेलकम. आनी भितर गेले. भितर वचून सगळो आयलात. जितले लोक आसा सगळो पळयता आमकां की हेमी कोण व्हडलो बॅनर घातला चॅम्पियन्स म्हूण. मागीर थंय गेले. थंय फुल्ल फोटो बिटो काडले
आमगेल DDG डेप्युटी डायरेक्टर जनरल कर्नाटका वॉज तो आयिल्लो. तेमी आमकां एक वेलकम केलें, सांगलें की दिल्लीत वचून तुमी विन जावन आयले, आतां तुमकां एक सरप्रायज म्हण. सरप्रायज थंय टी पार्टी बी सगळें जालें. हम्म. सरप्रायज कितें काय म्हणलें. सरप्रायज म्हळ्यार आर्मी जे व्हेइकल रावता व्हडले हम्म. ट्रक कशे, तितूर आमगेले ओपन रॅली आशिल्ले. Ah. ओपन रॅली ते ट्रक बी अशे डेकोरेट केला, चारी बाजून अशे बॅनर बिनर लावन की चॅम्पियन्स आयला अशे, RDC 2025 चॅम्पियन्स. आणि ओपन रॅली म्हणल्यार फुल्ल बेंगळूर फिरयला ते ट्रॉफी घेवन आमी. सगळो पळयता, सगळो कशे कॉंग्रॅच्युलेशन. इतलं परिश्रम कष्ट केले विसरलो तुम्ही थंय अशें. आणि अशें दिसलें की आमी वयतना बेंगळूरच्यान दिल्ली वयतना कोणाक खबर नाशिल्लें. आणि आज दिल्लीच्यान बेंगळूर येताना सगळ्याक कळ्ळें, फुल बेंगळूर कळ्ळें की आमी आयला म्हण. ते एक ग्रँड वेलकम जालें. हय. तर आनी ते तुमगेले खंयचे इव्हेंट दिल्लीन जाले? मागेले ऑल इंडिया गार्ड ऑफ ऑनर जालें. ऑल इंडिया गार्ड ऑफ ऑनर म्हणल्यार जे VIP येता तेमकां एक सन्मान दिवचे. तुम्ही सांगितलं हय, सन्मान दिवचे. तशें. आताचे तुमगेल वयाचे, तुमगेल बरोबरचे युवजनांक तुम्ही एक कसले संदेश दिया? संदेश म्हणल्यार एक तरी आताच पोराक एक तरी उरूं जाय, एक लिडरशीप क्वॉलिटी उरूं जाय. आनी एक कॉन्फिडन्स उरूं जाय की लायफात कितें एक स्वप्न पळयला ते करतलो ना करतले, ते कॉन्फिडन्स उरूं जाय. आनी कॉन्फिडन्सासाठी एक हार्डवर्क कितें येवं लायफात, कितें आणि परिस्थिती. म्हाका दिसता असल हार्ड वर्क मागशी लागल्यार ती व्यसन बिसन लागना, ती मागशी पडता. हय, ते पडता. कित्याक हार्डवर्क म्हणल्यार कितें, आतां एक ड्रीम आसा, एक स्वप्न आसा, तेतू फाटी पळोवन रावचें. तेच प्रॅक्टीस करचें, तेतू तरी प्रिपेर करचें. ते प्रिपेरेशन टायमार तेजेच थिंकींग येता, बाकी काय थिंकींग येना आमकां वय. की कितें उरूं बाकी जगाचें ना, वय. कसलें टेन्शन येना. हां, हे स्वप्न आसा, हेसाठी इतलें करूं जाय, इतलें करूं जाय. कितलें केल्लें कमी पडटा आमकां. तेच कंटिन्यू करते रावतात, बाकी काय बोडां देना. आतांच पोरां बी तशेंच उरूं जाय की एक स्वप्न पळयलें, लायफात कितें तरी जावूं जाय, ते साठी प्रिपेर करते रावूं जाय. कितलें जाता तितलें हार्डवर्क करूं जाय आनी एक कॉन्फिडन्स उरूं जाय की जातलेंच. कसले सिच्युएशन येवं, कसले परिस्थिती येवं, जातलेंच एक ना एक दिवस. तुमगेले थोडे फोटो सांग आसाचे आमगेले की ते दाखयता, ते खंयच्या संदर्भार म्हणून तुम्ही हय. आमकां सांगा. हो फोटो म्हणल्यार फस्ट दिवस केन्ना थंय सिलेक्शन जालें की उबे राबिल न्ही, हां. तेन्ना काडील फोटो ते. पण म्हाका खबर नाशिल्लें की फोटो काडलात म्हण. थंय एक फोटो गॅलरी आसा दिल्लीत. हां. ते फोटो गॅलरीत पळयलें की कळ्ळें, हे फोटो आसा. आसा. आनी ते सिच्युएशन अशें आशिल्लें की कोणा पळयच ना, वय. स्ट्रेट उबी रावची. कित्याक मुखार ते ड्रिल इन्स्ट्रक्टर रावतात. तेम पळोवनूच भंय दिसता की तेंगेले नेक्स्ट मुवमेंट कितें उरतलें, वय. ना कितें पनिशमेंट दितले काय ना वय. अशें. सो ते म्हाका फोटो खबर नाशिल्ले काडिले. ते फोटो पळोवन अशें दिसता की एक गुंतवून काडला असो ना. पोज दिला पोज पोज दिला. दिला आनी ते पोज दिले न्ही आशिल्ले, नॅचरल. नॅचरल आशिल्ले. हे आमी जे चॅम्पियनशीप सोडून आमगेले गार्ड ऑफ ऑनर ग्रुप आशिल्ले न्ही, ते ऑल ओव्हर इंडिया भितर चॅम्पियन जाल्ले. हो. ते चॅम्पियनशीप ऑल ओव्हर चॅम्पियनशीप सोडून आमी गार्ड ऑफ ऑनर चॅम्पियनशीप आशिल्ले ते. म्हळ्यार बेस्ट डायरेक्टर इन गार्ड ऑफ ऑनर. हो. ताजी ट्रॉफी. तेजी ट्रॉफी. हे तुमकां सांगलें न्ही अवॉर्ड, ते DDG कमेंडेशन अवॉर्ड. तो तेमी आमगेले DDG सर. बँगलोरान दिला. हय, बेंगलोरान दिल्ले. ते आमगेले चॅम्पियनशीप ट्रॉफी, ऑल ओव्हर आतां चॅम्पियनशीप. खंय दवरला ती? आतां ते बेंगलोरात आसा. बँगलोरान. आमगेले डायरेक्टर. बरी जड अशी दिसता. हय. ताज हे बरें आसा. कसलें शक्ती. हे आमकां बेंगलोरात आयले की CM हे आशिल्ले फेलिसिटेशन. हां. CM फेलिसिटेशन. ते टायमार एक ग्रुप फोटो आशिल्ले सगळे आले CM बरोबर. तेन्ना काडिल्ले फोटो. अच्छा. हे आमगेले कारवार या. कारवारात 29 कर्नाटका बटालियन आसा आर्मीचे. तेमी कितले लोक गेलात कारवारच्यान, तुमकां आपोवन एक सन्मान केल्ले. हां. तेन्ना मम्मी पप्पा सगळो आयिल्ले. ते खुशी अशें. हय.
हे आमगेले सिजवाडात सिद्धेश्वर टेम्पल आसा न्ही हम्म. ते महाशिवरात्री टायमार सगळे कमिटी मेंबर सगळोक मेळून एक सन्मान दवरता. हा अशीच आहे. आता फोटो पळोवन बी खुशी जाली. तुमगेले अशीच एक एक वाढत वचो. हय. तुमका आता तुम्ही गार्ड ऑफ ऑनराक पावले थंय आणि अशी ती मुखार कसं कसं सपन ती पूर्ण जावो ही सदिच्छा व्यक्त करून आम्ही धन्यवाद सांगताचे आणि आमगेल सर्व वीक्षकांना इतलो वेळ प्रोग्राम पळयले बद्दल तांकांय धन्यवाद.